आतां हे डिपार्टमेंटाक घेवन तूं खंय वतलो फॉरवर्ड बॅकवर्ड आसा थंय खेळटलो कितें करतलो तें तुवें चिंतूंक जाय ना जाल्यार एक दीस तरी तुवें आपोवन विचारूंक जाय नाल्यार असले उडी मारल्या पळय तांकां तरी तें दी हे बाबा हे डिपार्टमेंट घेवन बस म्हणून तो डिस्टर्ब करता म्हणून हांव उलयता हांगा आसा जाल्यार कापाजदाद उलोवपाची स्ट्रेट आपूण उलयतना आनी फाटल्यान उलोवन ते हांव डिस्टर्ब जावपी ना असले कितले पळयले आमी सॅम्पलांय तो आतां पीस जाला तेगे पावर गेलो न्हू तो पिशा भाशेन जाला आतां तेगे कितें चल्लो तें आतां चल कन्वर्शन केलो तें आतां तें सापडत म्हूण तो भिला आनी तेजे तो पिसता तो पिशा भाशेन कितें उलयता हावजां आतां कसलें कन्वर्शन हांव मागीर दिलो तेका तूं माकोड म्हूण सांगलो आमकां ते हावजां तेणें विड्रॉ केलें म्हणटे विड्रॉ करूंक पडलें तेका ते पण हावजां तेणें माकोड म्हळ्यार हें केअर ना आपूण केअर कोना हें कोना म्हणलें तेका विड्रॉ सॅम्पल हय सॅम्पल तेका विड्रॉ करूंक पडलें स्टेटमेंटान दिलो तेणें म्हणटें उतर सर कन्वर्शन केला म्हटलं कसलें कन्वर्शन केला सगळे शेत हें केलें न्हू सेटलमेंट केलें न्हू त्या इन्क्वायरी चालू आसा देखून तो भिला आतां कोण इन्क्वायरी करता आमी कोतले गव्हर्मेंट कोतलो ऑलरेडी घातली इन्क्वायरी घातली हय इन्क्वायरी केलें हांव मागलें न्हू हांवें मागलां But he was saying safe agriculture, safe farming and all that. हॉल तेगे पासून सांग्यार कितें चलता तें म्हाका काडपाक जाय आतां सांग्यार कितें प्रोजेक्ट कितें तो म्हाका इन्क्वायरी करपाक जाय तें केलें आतां पिशा भाशेन आतां भिला आतां फ्रस्ट्रेट जाला तेका पावर गेला तेका तें चोरून मेळना देखून तो आतां पिशा भाशेन जाला देखून आतां कितें उलयतलो हावजान कितें उलयता तो आमी चोयतले